आमी जाणो कशे भाशेन पेद्रू जोपा आसलो तेन्ना ताका कॉर्नेलियस जो रोमचो एक फुडारी आसलेलो सैनिकाचो ताणें ताका आपणागेर आपयलो. हरशीं जुद्यो दुसऱ्यांगेर वचना, फकत जुद्यां अशीं वेतात. पूण ताणें भितरल्यान अणभवलो की थंयसर हांवें वचोंक जाय, जेजू म्हाका थंयसर व्हरता. आनी तांगेर गेल्या उपरांत ताणें पळयलो कशे भाशेन ही भावार्थांत मागणें करताली आनी तांच्या भावार्थाक लागून ताका दर्शन घडलेलें आनी एकलो मनीस ताका दिश्टी पडलो. ताणें ताका सांगलें हाका पेद्रूक धाड म्हणून, तो आपय ताका. तर ते भाशेन पेद्रून पळयलें की देव कोणाचो भेदभाव करिना, आमी सगळीं एक ताका लागून तो देव सगल्यांचो. घडयेक दुसरी मानिना जायत, पूण आमी मानता की तो सगळ्यां पासत जियेलो, ताणें कश्ट सोंसले, मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी आमच्या काळजांनी तो जियेता. हें आमी मनांत दवरुया आनी हाची आमी साक्षी सगल्यांक दिवया. तर हे भाशेन आमी पळयता की तांच्या भावार्थाच्या बुन्यादीर अपोस्तलांचे आमचे सगळें जिवीत आतां थिरायलेलें आसा. कित्याक जेजू जावन आसा कोणच्या सोदीचो फातर आनी ताचेर ही बुन्याद बांदलेली आसा. आनी ताचेर आमी सगळीं जाणां घराचे एक एक फातर कशे ताच्या जिवितान वाडत आसा आनी तो आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता.